रस्त्यार खड्डे काय खड्ड्यान रस्ते तेच कळना ही परिस्थिती आसा. रस्त्यान खड्डे खड्ड्यान रस्ते रेब्यान रस्तो काय रस्त्यार रेबो हेच कळना. म्हाका दिसता हालीं एक तुमी कोंकणी कातार आयकला आसतले बरे फामाद ते आमचे गोंयचे एक बँड आसा 7 नोट्स म्हणटानी काडिल्ले कातार ते म्हणल्यार आवय गे दुखता आयकला गोंय फामाद ते लंडनाक गेलो तेन्नाय सुद्दां आयकल्ले. गोंयच्या रस्त्यार जर वचत खंयच्याय रस्त्यार वच तूं काणकोणच्यान पत्रादेवी वच पेडणे वच वागातोर वच अंजुना वच कालांगूट वच कितें दुखता तेंच कळना. म्हणल्यार ते कातार आहले फॉर बेस्ड ऑन हार्ट ब्रेकिंग हांगा कितें ब्रेक जाता तेच कळना. ही परिस्थिती जाल्या सरकारान आमची परिस्थिती करून दवरल्या. निलेश काब्रालाक काडलो मुख्यमंत्र्यान हे सांगून की आता पीडब्ल्यूडी बरें जातलें म्हणून तो क्रावन काडलो आपल्या तकलेर घातलो आनी आज पीडब्ल्यूडीची परिस्थिती फाटल्यान तरी बरी आसली आनी आज अशी कितें जाल्या अशें दिसपाक लागलां. आमी फाटल्या दिसांनी चीफ इंजिनियराक मेळून प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक मेळिल्ले ताका आमी दाखयल्ले कांय रस्ते खंयचे खंयचे पर्टिक्युलरली पॉयंट आउट करून दाखयल्ले. पावस पडलो पावस गेलो पावस सोंपतूय आयलो आनी पावस पडटलो काय पडचो ना तें खबर ना पूण रस्त्याची परिस्थिती काय बदलल्या अशें आमकां दिसना. कांय जाग्यांचेर जे आमचे पर्टिक्युलरली लिडर्सांनी दाखोवन दिले की हे रस्त्यांचेर अशी अशी परिस्थिती जाल्या म्हणून त्या जाग्यार वचून तांणी पॅचअप करपाचो प्रयत्न केलो पूण ती परिस्थिती परत 2 दिसांनी एरे म्हाज्या मागल्या. कित्याक जाता हें? करप्शन हॅज रिच्ड अ लेवल वेर इट कॅनॉट बी रिव्हर्स्ड अनलेस दीस गव्हर्मेंट गोज आउट ऑफ पॉवर. कारण पीडब्ल्यूडी खात तें जें आसा तें अशें आसा की रस्तो 2 म्हयन्यान केल्लो तो गायब जाता. चड पयस वचपाची गरज ना. मिरामार फाटल्या दिसांनी बाबुशाच्याच हॉटेला समोर जे रस्ते केल्ले आज ताची परिस्थिती पळयात न्ही. 2 म्हयने जावंक ना रस्त्या वयलो फूल टार गेलो. म्हणजे टार घालता तसो कसो? म्हाका दिसता फाटल्या टायमार बीजेपी सरकारान सांगिल्लें की गल्फाच्यान आमी टार हाडटले म्हणून. गल्फाच्यान टार हाडून इम्पोर्ट करतले आनी हांव म्हणटा एटलिस्ट फातर घाला टार सोडा रस्ते आसा ते तरी दवरा जे परिस्थिती आसा तांकां तरी सारके दवरा. ताजेर वयर पॅच घालता दॅट इट बिकम्स वर्स देन वॉट इज द कंडिशन ऑफ दोज रोड. हू इज रिस्पॉन्सिबल? बीजेपीज करप्शन कॉन्ट्रॅक्टरांचेर तांणी सांगलें की एक्शन घेतलें म्हणून पूण ते खंय ना खंय तरी गायब जाल्या. कोणाचेरूच एक्शन घेतल्या अशी दिसना. इंजिनियर्स जे आसा जे रिस्पॉन्सिबल आसा आमी दाखोवन दिल्ले प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक आसागांव सायडीन जे रस्ते 2 दिसान केल्ले ते 8 दिसान व्हांवून गेले म्हणून तांणी सांगलें आपूण एक्शन घेतलो म्हणून पूण अजून तरी एक्शन घेतलें ती दिसना. बीजेपीच्या हातार गोंयकारांचें रक्त आसा. जे लोक मान्य केला चीफ मिनिस्टरान आमचे कॉलिंग अटेन्शन मोशन आशिल्ले आमचे दोनूय एमएलए बाब बेन्झी आनी बाब क्रूज आनी दाखोवन दिल्ले रस्त्यांची परिस्थिती कितें आसा. सरकारान मान्य केल्ले की दर दिसाक रस्त्यांच्या परिस्थितीक लागून लोक मरतात. रस्त्यांची परिस्थिती वायट आसा म्हणून खूब चीफ मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मान्य करता पूण कितें वेगळें जाता अशें दिसना. सो यू आर हॅपी दॅट गोवन्स डाय एवरी डे बिकॉज ऑफ बॅड कंडिशन ऑफ रोड्स. रस्त्यांच्या वायट परिस्थितीक लागून जी यंग लायव्ह जी आज आमची शेणटा ताका जबाबदार हो सरकार आसा. गव्हर्मेंट हॅज बिकम गव्हर्मेंट ऑफ स्कॅम्स एनी वीच वे. पूण हे अशें जर चलत रावले जाल्यार फुडें गोंयकारांनी करप कितें? बीजेपीची जी प्रॉमिस आसा रस्त्याची म्हाका दिसता 2022ची म्हाका याद जाता. चीफ मिनिस्टरान म्हणिल्लें नोव्हेंबर 2 तारीख काय 3 तारीख दिल्ली ती म्हाका ती मागीर हाजी दृश्यमाची याद जाता. 2 ऑक्टोबर की शाम को ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ अशी परिस्थिती आज ताणें आमची करून दवरल्या की याद आहे. सगळे बिलीव करता सीएमान सांगले कांयच भिवपाची गरज ना. 2 नोव्हेंबराच्यान रस्त्यार एकूय खड्डो दिसचो ना म्हणून केस खड्डे आशिल्ले भिले आमकां म्हणला म्हणून. पूण डिसेंबर जाताच कळ्ळें ना ते खड्डे तांकां रेफरन्स आशिल्ले ना रस्त्या वयल्यान आशिल्ले. कारण 2022 2025 पावले आमी खड्डे वाडल्या आमचे केस गेले आमी खड्डे जायत आल्या. ही परिस्थिती आसा कारण ह्या सरकारांनी परिस्थिती गोंयकारांचेर हाडल्या. फाटल्यो 4 चवथ जाल्यो सांगता. चवथी पयली करता सामके पीडब्ल्यू मिनिस्टर आतां आपूण विश्वास जरा कांयच भिवपाची गरज ना. चवथी पयली रस्ते चकाचक 4 चवथी जाल्यो 22, 23, 24, 25ची पावली. 3 क्रिसमस जाले चवथो येता सरकारान आयिल्ल्याक हो चीफ मिनिस्टर. पूण आज परिस्थिती अशी आसा की ना सरकाराची परिस्थिती बरी आसा ना रस्त्यांची. सगळे डिपार्टमेंट एकठांय करून तो बसलाच. आमकां दिशिल्लें की इतलो
म्हणजे ते एक 10 आसतले तसो आसतलो म्हणून तो कितें तरी करतलो म्हणून परिस्थिती वेगळी जावन पडल्या आज. ज्या तरेन आज परिस्थिती रस्त्यांची जावन पडल्या ते आमच्या वेगवेगळ्या लिडर्सांनी गांवां वचून लायव्ह आमच्या चॅनला वयल्यान आनी किंवा आम आदमी पार्टीच्या वेबसायटीर आम आदमी पार्टीच्या फेसबूक पेजींतल्यान आमी सगळ्या लोकांक दाखयलें की गोंयच्या रस्त्यांची परिस्थिती कितें आसा म्हणून. आज कोणाची जर भुरगी प्रेग्नंट बायल प्रेग्नंट आसा जर दोतोर एडवायज करता की घरा भायर सरनाका म्हणून, आतां लोकांक दिसता हें कित्याक काय म्हणून रस्त्यां खातीर. आय गिव यू वन एग्जाम्पल. वन ऑफ आवर एक्वेंटन्स फॉर 3 months शी कूड नॉट गो फॉर वर्क बिकॉज शी इज प्रेग्नंट. आनी ताका डॉक्टरान सांगलें कित्याक काय म्हणल्यार ना, बिकॉज ऑफ द बॅड कंडिशन ऑफ रोड दीस कॅन लीड टू मिसकॅरेज. ही सत्य परिस्थिती आसा. आनी हे आमी जेन्ना आसागांव फाटल्या वर्सा जेन्ना आमी रस्त्यांची परिस्थिती बीजेपीचे कमळ लायिल्ले आमी कांय खड्ड्यांनी तेन्ना आमी पळयलें एक बायल चलत वता ती गाडी आसतना देंवन. तेन्ना आमी तिका विचारिल्लें हें कित्याक तुका ताका म्हणून एनी प्रॉब्लेम पावूंक जाय काय तुका ना म्हणपाक पळय गाडी आसा. बिकॉज गाडयेन बसून ज्या खड्ड्यांनी परिस्थिती जाल्या वीच कॅन लीड टू मिसकॅरेज. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? भारतीय जनता पार्टीचो सरकार, आमचो चीफ मिनिस्टर, हो गव्हर्नमेंट अँड इट्स करप्शन. त्या खातीर जो आज आमच्या गोंयच्या लोकांचेर आज ही परिस्थिती सरकारान हाडल्या ताका लागून आमी ही कॅम्पेन लॉन्च करता. मागता प्रत्येक गोंयकारा कडेन की ह्या कॅम्पेनी अंडर जो आमी नंबर दिता दॅट नंबर इज 70451 70451. दाखयता नंबर तुमकां, आमी शेअरूय करतले. हाजेर तुमच्या गांवचे बुराक जे पडले रस्त्यांक बीजेपीचे जे बुराक आसा ते आमकां धाडचे ह्या नंबराचेर. आमी ते चीफ मिनिस्टराक धाडटले, PWD मिनिस्टर हू इज ऑल्सो चीफ मिनिस्टर ताका धाडटले आनी आमी ते PWD चीफ प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराकूय धाडटले. तेन्ना ही जी कॅम्पेन आसा बीजेपीचे बुराक, वी आर लॉन्चिंग दिस कॅम्पेन. हातूंत एक नंबर आमी दिला 70451 70451. परत एकदा रिपीट करता, बीजेपीचे बुराक ह्या नंबराचेर धाडचे 70451 70451. आमी दाखोवन दिवया बीजेपीक कशे हे बुराक पडना ते. आमी दाखोवन दिवया, गोंयकार दाखोवन दितले गव्हर्मेंटाक की दिस इज द स्टेट ऑफ गोवा अँड दिस इज द फेट ऑफ गोवा अंडर दिस करप्ट भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार आसा तांच्या अंडर.